की ज्यो गोष्टी लोकांमध्ये आम्ही अर्पण करपाक जाय ते दिसपाक जाय आणि त्याच्या खातीर तेणे ह्यो गोष्टी 21 गोष्टी ते हेजेर नजरे फुडेन ते आख्खे तिनूय पंचायतीन तेणे केल्ले आसा. तशेंच उरलेले 10 गोष्टी तो आता इनॉग्रेशनाचे आमच्या हातीन करतले तेन्ना हेय फुडें बरे भशेन गोष्टी जातल्यो. जशें आज 26 जानेवारी जे पत्राक म्हणजे काकुमड्डे चिल्ड्रन पार्क जे ऍक्च्युअली बँक ऑफ इंडिया मेंटेन करताले पण अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी सोडून दिले आणि CSR म्हणटा त्याने काबार केलो. हांव नको बँक चालू आसा सगळे चालू आहा पण कशाक ते मेंटेन करनासतना दवरताले आमकां खबर ना. पण एनी आज तो बबलून सांगतरी आमी सांगतरी आज सिद्धार्थ बाबान रिनोव्हेशन केला तोय 26 तारखेर जातलो. पण हांव कित्याक सांगता तुमकां की आज हे सगळे करता. हांव आतां सरपंचाक सांगतालो की फाटीं पंचायतीच्या फाटल्यान आमचो अमय बाबा आनी मिनाक्षीन टॉयलेट ब्लॉक केला आनी तेणे अजुनूय मेंटेन केला बरें काम करता. तशेंच हेय आतां हे उरपाक जाय आणि करतरी भुरग्यांनी सांबाळून दवरपाक जाय नाल्यार केले आणि मागीर भुरग्यांनी ते सांबाळून आमचे म्हणून सांबाळपाक जाय नाल्यार खंयच्या खंय पावता. सो आज ह्यो गोष्टी करता तेन्ना ह्यो क्रिकेट पीच आमच्या मतदारसंघान हे कुचड्या मतदारसंघान जाल्ल्या तशेंच बाकीचे CCMCचे जातल्यो अशें करून फुडें वता तेन्ना एकूच लक्षात हाडपाक जाय की हे सगळी फेसिलिटी करता जे आमचे स्थानिक लोक हांगा पंच सदस्य सरपंच ZP हांव आसा आमदार हे तुमकां खातीर करता आणि तुम्ही आमचे कशे सांबाळून घेवपाक जाय हे विनंती करता. एक उमेद जाता त्या इनॉग्रेशन करता आसतना आमदाराच्या हातीन आमी आमचे हे क्रिकेट खेळपी आमचो प्रमोद भाव आसा आनी बाकीचे आमचे खेळपी कितलेशेच भुरगे आयज हांगा हाजीर आसात. पूण एक सांगता आसतना की लास्ट टायम सुद्दां ते प्रत्येक वेळार सांगताले एक पेंडींग आमचो एक इश्यू आसलो जो क्रिकेट हांगा ते प्रॅक्टीस करताले एवरी इव्हिनिंग करताले आनी करता आसतना एक टेम्पररी स्ट्रक्चर सदांच बांदताले आनी स्ट्रक्चर बांदता आसतना खंयचे थंय जाळी बी हाडून ते बारीकशे स्ट्रक्चर बांदप आनी ते खेळप हे तेंचे चालू आसताले. आनी एवरी टायम हांव पळयतालो की पावस जालो जसो वारो आयलो वादळ आयले की ते स्ट्रक्चर मोडटाले आनी ते एवरी टायम परत तांकां 30-40 हजार खर्चून खंय तरी परत घालचे पडटाले. हो एक तांकां परत परत त्रास जातालो. म्हणजे खऱ्यांनी एक आमचो ह्या वाड्याचे आमची पंच मिनाक्षी चिमुलकर आमचो अमेय चिमुलकर आणि आमचो प्रमोद बाब जो आमचो सदांच हांगा ह्या ग्राउंडार खेळपी तेंचे आनी भुरग्याचे सगळ्यांची एक मागणी आसली की आमकां एक पर्मनंट स्ट्रक्चर जो क्रिकेट नेट प्रॅक्टीस पिचीचो पर्मनंट स्ट्रक्चर एक जावचो म्हण तेंची एक मागणी आसली आनी हांवें एक उतर दिल्लें की तुमकां हांव पर्मनंट बरें करून दिता. लास्ट टायम जेन्ना वादळ येवन जेन्ना तो पडलो तेन्ना हांवें सांगलें तांकां तुमी चड खर्च करून करनाका पूण थोडेशे टायम रावात पण हांव तें पर्मनंट तुमकां स्ट्रक्चर करून दिता. आनी त्या प्रमाणे आज पर्मनंट स्ट्रक्चर तांकां त्या जशें सांगलें तांकां 2 स्ट्रक्चर तेणें बांदून दिल्ले आसा. आनी एक सांगूंक बरें दिसता की तेमी म्हाका ही आयडिया दिल्ली आनी प्रमोद बाबान आयडिया दिल्ली की बांदता आसतना की 2 कर कित्याक एक आमगेले ह्या वाठाराक अशें सीझन खेळटा आसतना कोणी जर तो खेळटा नेट प्रॅक्टीस पीच करता तर तेंचे खातीर तशें हे ना 2 देखीक एक तो पर्मनंट आमचो सिजना खातीर मॅट घालून तो सिजना खातीर एक पीच दवरची आनी एक टेनिसा खातीर पीच दवरची अशी संकल्पना आमच्या सगळ्याची आसलेली. ही म्हाजीच न्ही पूण आमच्या ह्या भुरग्याची सगळ्याची तकलेंतल्यान ही आयडिया आयिल्ली. ह्या खंयची गोष्ट जेन्ना आमी सुरवात करता तेन्ना एक पॉझिटिव्ह विचार घेवन आमी वयता. जर खंयचोय विचार जर पॉझिटिव्ह आसलो जाल्यार ऑटोमॅटीक पॉझिटिव्ह कामां जाता. जेन्ना ह्या आमच्या टॉयलेट ब्लॉका बद्दल आमच्या सिद्धार्थ बाबान हांगा आयडेंटिफाय केले पळयले की हांगा टॉयलेट ब्लॉक बरे भशेन जावपाक शकता तेन्ना जेन्ना तेणें म्हणलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें की बाबा ZP अंडर आमचें बरें कितें काम जाता तें खरेंच लोकां खातीर युजफूल अशें आसा. तशेंच आमचें हे पीच हे दोनूय कामां तेंच्यांनी ZP फंड्सान तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी एक मुखार सरून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन केल्लेले आसा. आनी ZP आमचे इनिशिएटीव घेता खंयचीय गोष्ट आयडेंटिफाय करता. आज म्हाका खुशी दिसता कित्याक आमच्या सिद्धार्थान ह्या 4 वर्सांक भरपूर काम केल्लें आहाय. एक शेल्ड्यांक कशें केलें नाय आज असोळडा धरून ते शेल्डे अवेडे प्रत्येक वाठारांत तेणें बरें काम केलां. चिंतोन ना आमचे भशेन गटरांत केले अशें म्हणून ना हांव सारकें उलयता बट तेणें बरें चिंतोन आपल्या डेव्हलपमेंट मुखार वयल्लो आहा. कित्याक फुडाराक हे लोकांक दिसूंक जाय कित्याक पीच करप तशीच तळ्या बांदार आमचे डेव्हलपमेंट मागीर देवळार शेडयो अशी भरपूरशी काम केलें हेणी. हांव हालो दिता सिद्धार्थ बाबाक अशेंच काम मुखार व्हर आनी अशेंच तूं एक बरें लिडर जावचो. तशेंच